अरे खाली भी ना. इथे येणार इधर येणार आहे. थँक्यू. हय वोटींग केला म्हाका दिसता प्रत्येक एक नागरिकाची जबाबदारी आसा, मोठी जबाबदारी ही वचून सगळ्यांनी वोट करचें आनी त्या भावनेन आज सकाळ फुडें येवन आमी वोटींग केलें. म्हणजे हांव, म्हजी बायल आनी म्हजी चली. आतां आईकूय हाडटलो थोड्या वेळान. फॅसिलिटीज कशी आसा बऱ्यो आसा, म्हाका कांय प्रॉब्लम दिसले ना. थोडेशे मातशे सिनियर सिटीजन जाचे म्हणजे ते गार्डाक खबर नाशिल्लें, पूण तांच्यांनी रोखडे व्हरून सिनियर सिटीजनांक प्रायोरिटी दिवन मतदान करूंक लायलें. अपील फक्त करता की म्हाका दिसता प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आसा. सगळ्यांनी जाणट्यांनी तरणाट्यांनी येवन आज गरज आसा अशा सरकाराची जो भारताचो विकास पळयता. म्हणजे आज एक अशें आसा की भारत हें म्हणजे एक मेजर पॉवर हावस जातलें. ताका लागून जो आमकां लिडर जाय तो असो आसपाक जाय जो कंप्लीट भारताचेर फोकस करून, तांचे 140 कोटी पॉप्युलेशनाचेर फोकस करून, तांचे लिवींग कंडिशन, तांचे राहणें आनी तांकां फॅसिलिटीज दिवपाक हाजेर फोकस आसपा जाय अशें म्हाका दिसता. Goes to polls, and I'd like to urge all our fellow citizens to come out in large numbers to vote, and it's a fundamental right, and I'm sure everyone is going to vote for Bharatiya Janata Party for for development and for progress.